नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या येवकार हांव गौरीश परबामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। शियाळी अधिवेशनात कम्युनिदाद कायद्यात जातली दुरुस्ती। मुखेलमंत्र्याची मोठी घोषणा। कम्युनिदादींतली घरां कायदेशीर करपाच्या मागणे सयत आगोंदाची थळाव्यांनी घेतली भेट। 54व्या इफ्फी महोत्सवाची तयारी पुराय। गोंय इफ्फी खातीर सज्ज। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली माहिती। बोरी पुलाच्या विरोधात लोटलेच्या शेतकऱ्यांनी घेतली आमदाराची भेट। सल्लागाराकडेन मेळून चर्चा करपाचे आमदार आलेक्स सिक्वेराचे शेतकऱ्यांक आश्वासन। आदल्या धोरणाप्रमाण शेकाबांची मुखेलमंत्र्याचो हयकार। याच संदर्भात बेरेस्तारा आमदार लोबो सयत शेक मालकांनी घेतली मुखेलमंत्र्याची भेट। वीज पुरवणेक लागून गोंय महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांचेर आसा अवलंबून। तमनार प्रकल्पाक करचो न्हय विरोध। पत्रकारांनी निडर आणि जबाबदारीन पत्रकारिता करप गरजेचे। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे विधान। आणि आता खबरो विस्तारात। कम्युनिदाद जाग्यांतली घरां कायदेशीर करपा संबंधीत येवपी शियाळ्या अधिवेशनात कम्युनिदाद कायद्यात दुरुस्ती करतले अशी घोषणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली। कम्युनिदादांतली घरां कायदेशीर करची अशी मागणी करीत बेरेस्तारा आगोंद काणकोणच्या लोकांनी मुखेलमंत्र्याची भेट घेतली। त्या लोकांनी कम्युनिदाद घरां कायदेशीर करची हे फाटभुंयेर पणजे येवन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली। फाटली कितलीशीच वर्सां जाली कम्युनिदादच्या जाग्याचेर घरां बांदून लोक रावतात। मुखार कसलेय तरी काम करपाक गेले जाल्यार योग्य ती कागदपत्रां नाशिल्ल्या कारणान आमची कामां जायना म्हूण थळावे सांगतात। देखून सरकारान आमकां आमची घरां कायदेशीर करून दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। आमची जाणटी आमगे माय माव जाणटी मनशां थिंग रावताली आनी आतां आमकां इतली वर्सां जाली। आमी आतां इतली वर्सां काडली। आमगे आतां भुरगीं जालीं। भुरग्यां नातरां लग्न केलें तरी आसतना आमकां तेच त्रास पयलीं जो आमी काडटाले ते आमी तशेंच काडीत आसात। तशें म्हूण सर आमकां इतलेंच मागताय तुजे कडेन आमकां हेजे नंतर पण आमगे नातरां कितें हें जावचें न्हू ती तरी सुखी उरची म्हणून आमी तुजे कडेन विनंती करताय। नातरां त्रास जावचे न्हू। आमगे भुरग्यान काडले आमगे माय मावान काडले आमी काडटाय आतां आनी तांकां जावचें न्हू। इतल्याच खातीर आमी तुमचे कडेन इतल्या सगळीं लोकांक आमगेल्या सांबाळचें आनी तुवेंच आमकां वाट दाखोवची इतली म्हणून तुजे कडेन आमी आतां इतले पयस सावन येयलाय। आयज जायतीं वर्सां जालीं चोयता हांव 40 वर्सां जालीं हांव थिंगा आसल्यार आनी आमी चडशीं हिंगा हाजीर आहाय ती रेंद्रां आनी नुस्तें मारपी कित्याक तांकां ताकत ना घरां काडून भायर एकटी घेवन आनी सदां ती आमी ल्हान आमी रेंद्र म्हणटरी ल्हान आतां ल्हान म्हणून हांव कित्याक आतां ट्युरिजम इल्ली इल्ली आमी व्हडली जालें पूण आमगेली खोंप्यो आहाय तितल्यो खोंप्योच आहाय। कोणाले एक दोन घरां व्हडलीं आहाय जें करूंक आतां भुरगीं लजेताय ते खोंपी रावंक आनी ह्या कमदादी लागून आमकां एक चिर लायता जाल्यार आमगे व्हडलो इश्यू जाता येताय मोडटाय। 2010 उज घालून आमगे खोंप्यो आमगे घरां जे फ्रूट आमी काडलोलो इतली मिनत करून आमी आमकां रोडोन दुकानी झोरी करून आमी उदक वतालीं त्या माडांक घालून ते माड आमगे कातून सामके सत्यानाश केलो 2010 आज पासून हांगा सामके हें बसता दूख लागता आनी आतां आमी ते पोतून घालून आतां आमकां नाल्ल मेळटाय आनी हे भाशेन आमी सगळीं गरीब मनशां। मजगती कम्युनिदाद जाग्यांतली घरां कायदेशीर करपा संबंधीत येवपी शियाळी अधिवेशनात कम्युनिदाद कायद्यात दुरुस्ती करतले अशी घोषणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केली। म्हणजे त्यांची 3 जनरेशनां जाली त्यांच्यानी आपली पूर्ण पुंजी त्या घराक लायल्या आणि त्या घर आयज जर कोण मोडपाक गेलो कोणाचें घर मोडप हें केदें व्हडलें हें आसा। हायकोर्ट शेवटी इल्लीगल म्हणटा उपरांत ती ऑर्डर दिवन सुट्टलो। शेवटी हायकोर्टाची ऑर्डर सरकारा कडेन केन्ना येता तेन्ना आमकांय वायट दिसता एखाद्याचें घर मोडपाक पण हायकोर्टाच्या ऑर्डरी फुडें चलना। पण त्या हायकोर्टाच्या ऑर्डरी जर चॅलेंज करता आसत तर आमकां काही कायद्यान बदल करचे पडटले। म्हाका दिसता तेकाच लागून पयरचो म्हजो स्टेटमेंट क्लियर कट आशिल्लो आनी तेच पळोवन ते सगळे लोक तांकां एक आशा निर्माण जाली की हय बाबा सरकारा कडल्यान कितें तरी कायद्यान बदल जावन आमकां परमनंटली हाजेर सोल्युशन मेळपाक जाय। तांच्या एडवोकेटान रायटली एक्सप्लेन केलें
लाखांनी रुपया इंडिव्हिज्युअली त्यांच्यानी केशीक मोडले आतापर्यंत. म्हणजे कंटिन्युअसली सेशन कोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, परत हाय कोर्ट आणि तरी सुद्धा परत सुप्रीम कोर्टान वचप. म्हाका दिसता हे योग्य न्ही. सरकार म्हणून आमचें कर्तव्य तांकां घरां त्या कायद्यांत बदल करून रेग्युलरायज करून दिवप. कारण एका काणकोणांतल्यान जर 500 लोक आज बंगल्यार पावता आसत जाल्यार 11 तालुके उरले आणि 11 तालुक्यांनी म्हाका दिसता अशेंच म्हणजे सगळे आमचे नीज गोंयकार आसतलो कोण तरी 10% आसतलो, हांव ना म्हणना. 10% कोण तरी भायरसून केन्ना तरी आतां 90 बी दिवन बांदले आसतले, बट यांच्या सगळ्यांनी घरां बांदल्या की ऑलमोस्ट म्हाका दिसता जवळपास 70च्या पयलीं म्हणजे त्यांच्या कडल्यान आतां कळटा त्या प्रमाणे 1970च्या पयलीं खंय तरी येवन तेंच्यांनी त्या जाग्यार आपलें घर बांदलां, ते रावता आणि दिस इज 3rd जनरेशन ते रावता. सरकाराचो हेतू क्लियर आसा. सरकाराक दिसता की मूळ गोंयकाराचें घर हें ताका परत एकदा रेग्युलरायज करून दिवपाक जाय. तेणी आपल्या पयशान बांदलां. आमी म्हणटा आमी हांगा 20 पॉयंट प्रोग्राम करता, तांकां परत 20 पॉयंट प्रोग्रामान घर बांदपाक दिता, आमी वेगवेगळे योजना काडटा, आमी घर बांदपाक सबसिडीज दिता. आनी ते जर आसत जाल्यार वाय नॉट तेंच्यांनी बांदलेल्या घराक प्रोटेक्शन कित्याक दिवचें न्ही. आनी त्या बांदलेल्या घराक प्रोटेक्शन दिवपा खातीर म्हणजे म्हाजो स्पश्ट उद्देश स्पश्ट आसा. आणि आमी जें म्हटलां की जर म्हणजे अमेंडमेंट हाडचें पडलें आसत जाल्यार अमेंडमेंट हाडून तांकां प्रोटेक्शन दिवपाचें काम हें सरकार करतलें. आमी पूर्णता ह्या सगळ्या लोकांच्या फाटल्यान सरकार उबें आसतलें आणि जाय तो बदल करून तांकां घर हें तेंचें रेग्युलरायज करून दिवपा खातीर म्हणजे रेव्हेन्यू कायद्यातूय आनी कम्युनिटीच्या कायद्यांनी दोनूय कडेन बदल करून तेंची घरां जी आसा ती रेग्युलर तांकां करून दिवपा खातीर जे निदान त्यांच्या फुडल्या जनरेशनाक तरी तांच्यांनी म्हटल्या त्या प्रमाणे सुशेगाद त्या घरांत बाबा ते केन्नाच मोडचे ना हेजी तांकां शाश्वती मेळपाक जाय आणि तीच घेवपाक ते हांगासर आयल्या. निश्चित रित्या हांव तांकां टायम टू टायम तेंचे एक 4 जाणांचें डेलिगेशन घेवन तांकां आफोवन एजी आनी बाकी सगळ्यांच्या बरोबर बसून तितून जो अमेंडमेंट करपाक जाय तो अमेंडमेंट करून त्यांच्या घरा रेग्युलरायज करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. हांव इतकेच तांकां एश्युरन्स आयच्या दिसा दिता. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकार. 54व्या इफ्फी महोत्सवाची सगळी तयारी पुराय जाल्या. अंदू इफ्फी 217 वयर सिनेमा दाखयतले. हातूंतली 198 फिल्मां इंटरनॅशनल सेक्शनांतली आसतली अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिला. जाल्यार इफ्फी खातीर प्रतिनिधींच्या नोंदणीत लेगीत वाड जाला अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. 20 ते 28 नोव्हेंबर ह्या काळात सुरू जावपी 54व्या इफ्फी महोत्सवात एकूण 270 सिनेमा दाखयतले. हातून 13 सिनेमांचो वर्ल्ड प्रीमियर जातलो अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें आयज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत दिल्या. हाजे इन्फ्रास्ट्रक्चरल वर्क्स जे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा, एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हाजी जी आसता ऑलमोस्ट कंप्लीट जाला. 99% कंप्लीट जाला म्हणपाक काय हरकत ना. थोडेशे टचअप आणि बाकीचे सगळीकडे थोडे कितें उरलां म्हणजे इधर इन द आयनॉक्स परत श्यामाप्रसाद मुखर्जी कला अकादमी कडेन हे सगळें काम आमी कंप्लीट करीत आसा आनी ऑलमोस्ट जाता तितके बेगीन पुराय जातले. आमची स्मार्ट सिटी, CCP, PWD, ESG ह्या सगळ्यां कडल्यान ते इन्फ्रास्ट्रक्चर काम हे पुराय जातले. ह्या A40 54th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलात ऑलमोस्ट 198 फिल्म्स टू बी शोन एट द इंटरनॅशनल सेक्शन इन्क्लुडिंग द 13 वर्ल्ड प्रीमियर जे आसा पळय ते हातूंतल्यान दाखयतले. मोर दॅन 270 फिल्म्स विल बी द शोकेस ड्युरिंग दीस फेस्टिवल एट 4 डिफरंट वेन्यूज. आयनॉक्स पणजी 4 वेन्यूज आसा, मॅग्निस पॅलेस 1, आयनॉक्स पर्वरी 4 स्क्रीन, झॅड स्क्वेअर एंड सम्राट अशोक 2 स्क्रीन. A40 आमी झॅड स्क्वेअर आणि सम्राट अशोक ह्यो 2 स्क्रीन न्यू ऍड केल्ले आसा. गोवा सिनेमा सेक्शनात सिनेमां खातीर 20 अर्ज आयिल्ले. तातूंतल्या 7 सिनेमांची निवड जाला अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. खाशेली गजाल A40 आमकां जी आसा ते आमी म्हणटा की 54th एडिशन ऑफ द इफ्फी 2023 वी हॅव रिसीव्ड टोटल 20 एंट्रीज इन बोथ द सेक्शन आउट ऑफ विच द 7 फिल्म्स वेर सिलेक्टेड. गोवन एंट्री ज्यो आशिल्ल्यो तितूंतल्यान 20 एंट्री आयल्यो आनी तितूंतल्यो 7 एंट्री आमी सिलेक्ट केल्यो. तितूंतल्यो 7 एंट्री ज्यो सिलेक्ट जाल्या त्या खातीर सगळ्यांत पयलीं तेंचें हांव अभिनंदन करता. 7वी एंट्री ज्यो आयल्या गाठन, मागीर पीस लिली सँड कॅसल, द विटनेस, यशोदा, मार्वत, मोगा एट्रेट मोगा आनी क्रेझी मोगी ह्यो 7 एंट्री सगळे फिल्म प्रोड्युसर आनी तेंची पुराय टीम ह्या 7वी फिल्मांचे तेंचे खूब खूब अभिनंदन करता. A40 आमचो प्रयत्न आशिल्लो की गोंयचे स्क्रिनींग जावचें आनी हितूंतल्यान 7 एंट्री शॉर्टलिस्ट जाल्या
त्या खातीर ह्या 7 जाणांच्या पुराय टिमींचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. तेंचे ज्युरीज आनी बाकीचे सगळे आशिल्ले तांचेय बी हांव परत एकदां अभिनंदन करता. कन्व्हेन्शन सेंटराचे काम जाता तितले बेगीन पुराय करपाक सरकाराचो यत्न आसा. ते खातीर सरकार कंत्राटदार नेमून हे काम बेगोबेग करतले अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिली. ऑफकोर्स 20 एडिशन जाल्या उपरांत आमचो एक्चुअली पर्मनंट व्हेन्यू कन्व्हेन्शन सेंटर हाज्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसात. सरकारान फाटलेय फावटी कन्व्हेन्शन सेंटरा खातीर फ्लोट केले बट इट इज अन फेल्युअर जालें. बट जाता तितके बेगीन परत एकदा कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड घेवन कन्व्हेन्शन सेंटर हांव अशें म्हणना फुडल्या वर्सा जातलें म्हणून, बट ताच्या खातीर परमनंटली कन्व्हेन्शन सेंटर बांदप हे सरकाराचो प्रयत्न आसा आनी जाता तितके बेगीन तें पुराय जातलें. बरी गजाल ESG फिल्म सिटी ही फॉर्म करपा खातीर आमी ऑलरेडी जे लँड दिवपाक तयार आसा कोमुदिदाद बाकीच्या सोसायटीज म्हणजे ती ESG लिजार लँड घेवन फिल्म सिटी एस्टाब्लिश करपा खातीर प्रयत्न करता, जेणे करून इन फ्युचर जेन्ना इतकी वर्सां इफ्फी जाता एखादी फिल्म सिटी गोंयांत जावची जेचो फायदो गोंयकारां खातीर जातलो. म्हणजे इन जॉब क्रिएशन म्हणा किंवा फिल्म क्रिएशनान म्हणा अशा पद्दतीन वेगवेगळ्या तरेन गोंयकारांक फायदो जातलो. वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आदल्या धोरणा प्रमाण शेकां बांदची आनी शेकां सुरू करची असो हयकार मुखेलमंत्र्या कडेन शेक मालकांक मेळ्ळो. ह्याच संदर्भात बिरेस्तारा आमदार मायकल लोबो सयत शेक मालकांनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली. फिशरमॅन लोकेशन, फिशरमॅनूय थिंगासर आपले बोटी वयर काडटा आनी आपली एक्टिविटी करता. तेंचे जाग्यार ते कशे घालतले? डायरेक्शन दिले आयज सोन तुम्ही डिमार्केशन चालू करा एज पर ओल्ड प्लॅन. सो आमकां हें जालें. आनी दुसरो शेकाचो जो आमी स्टेज घालपाक जाय, शेकाक प्लॅटफॉर्म ते वयर करपाक जाय, तेय नाका म्हणून सांगलां. आतां एट प्रेझेंट नाका म्हणून सांगलां. हालीं एक सांगलां सीएमान की जेन्ना आमचे सुवेजाचे ते टँक आसता ती मातशें एबव द ग्रावंड आसपाक जाय. आमी सारके क्रायटेरियाचेर आनी आमकां सीएमान सगल्यांक अशें करून सगळे डिपार्टमेंटांक आपोवन मिनिस्टरांक आपोवन जी क्रायटेरिया आहा शेकाची 10 आनी 80% ती आमकां सीएमान करून दिल्ली. सो आमी म्हाका दिसता 90% आमी शेक ओनर हॅपी आहा. तुमी हॅपी आहा ना सगळे? सो हे केल्ले म्हण आयज कितें जालें, आयज आमचे म्हाका 90% शेक ओनर जे घालताले शेकां ते सर्वायव जाले. वीज पुरवण करपा खातीर गोंय महाराष्ट्र आनी कर्नाटक राज्यांचेर अवलंबून आसा. गोंयांत वीज निर्मिती करप भोव गरजेचें, ते खातीर सोलर हायड्रोजन वरवीं वीज तयार करप गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें माजोर्डा भुंयगत लायटीच्या कामाचें उक्तावण केल्या उपरांत सांगलें. गोंय सरकार लायट विकती घेताना 5.5 ते 6 रुपयांनी घेतात आणि लोकांक तीच लायट 2.5 रुपयांनी दितात. आमी लोकांचो पयली विचार करतात अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगले. तशेंच नवी नवी योजना चालीक लायता, पूण कांय नागरीक ताका विरोध करतात. तन्मा प्रकल्प वीज निर्मिती खातीर आसा. नागरिकांनी हाचेर सकारात्मक नदर दवरून सरकाराक सहकार्य करचे. कांय जाण मात तन्मा प्रकल्पा आड न्यायालयात देखून ह्या प्रकल्पाक 1.5 ते 2 वर्सां कळाव जालो. आता प्रकल्पाचे फकत 20% काम उरला अशें मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगले. आता पॉवर मिनिस्टर जे सांगतालो आमी हार्डली पॉवर जनरेट करता, म्हणजे इट इज 0.1% पॉवर जनरेट आमी गोंयांत करता. आता करपाक लागल्या. ओके, आमी सगळी पॉवर वी आर डिपेंडंट ऑन नेबरिंग स्टेट आणि जी पॉवर आमी घेता त्या पॉवरीचो रेट कमीत कमी 5.5 ते 6 रुपया आसा. आमी तुमकां दिता त्या पॉवरीचो रेट कितलो आहा, घरान पर युनिटचो रेट कितलो, 2.5 रुपया आसा. आमी 5.5 रुपयान घेता आनी 2.5 रुपयान तुमकां दिता. बाय डुईंग द लॉस ऑफ 2.5 2.5 रुपया लॉस करून वायस वर्सा इंडस्ट्रीक आमकां 7.5 रुपयान मेळटा. तरी सुद्दां जेन्ना आमकां पॉवर शॉर्टेज आसता वी आर गिवींग प्रायोरिटी फॉर द पीपल अँड आस्किंग द इंडस्ट्री तुमी तुमचो जनरेटर चालू करा. ते जनरेटर चालू करता, हॉटेलवाले जनरेटर चालू करता आनी आमी लोकांक कमी करिना. आनी लोक लायट मातशी बंद जाली काय ना कोणाक गाळी जावता, पयलीं येयीक मागीर येयीक आनी थोड्या वेळान लायट येवंक ना जाली काय ना मागीर आमदाराक गाळी थावप डायरेक्टली. आनी ताज्या उपरांत पॉवर मिनिस्टर लास्ट उरलेले मुख्यमंत्री तेकाय सोडिना. कित्याक ना हें आमी पळयना. हांवें फक्त सांगपाचो उद्देश म्हजो इतकोच आसा, कारण आमी जेन्ना तमणार प्रोजेक्ट जो गोंयांत
आधुनीक पावर हाडपा खातीर केलो ताका खूब मोठो लोकांनी विरोध केलो. खूब कडेन म्हाका सांग जर इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी जर डेवलप केलें ना जाल्यार इन फ्युचर ही आमी कंटिन्युअस इलेक्ट्रिसिटी जी दिवपाक जाय ती कशी दितले. आमकां जर पावर हाडटले आसत जाल्यार ताच्या खातीर शेवटी टर्मिनल प्रोजेक्ट आसलो कितें. आमकां कर्नाटक राज्यांतल्यान जी पावर हाडपाक जाय ताच्या खातीर तर टर्मिनल प्रोजेक्ट आशिल्लो. अजूनही बी म्हणजे 50 आता हार्डली द 10 to 20% काम उरलां. बरोबर 20% काम उरलां. हे लोक सुप्रीम कोर्टान गेले कितें करपाक टर्मिनल प्रोजेक्ट हाडोवपाक. कोणा खातीर करता आमी फक्त आमच्या घरान लायट येतली गोंयच्या लोकां खातीर करता. नुवें मतदारसंघात भुंयगत लायटीच्या कामा खातीर 90 कोटी रुपया खर्च जातलो. केंद्र सरकारान गोंया खातीर 681 कोटी रुपया मंजूर केला आनी 1000 कोटी केंद्र सरकार लायटीच्या कामा खातीर दिवपाचो आसा. सध्या गोंयांत फकत 47 मेगावॉट लायटीची निर्मिती जाला. फुडल्या 3 वर्सांत 150 मेगावॉट लायट निर्मिती जातली अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगले. RDSS स्किमी सकट आमकां सबंद गोंयांत माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्याच प्रमाणे RK सिंग आमचे जे युनियन मिनिस्टर आसा तांणी आमकां 689 कोटी रुपया सँक्शन केला. फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा. फायनान्स डिपार्टमेंट हू इज हेडेड बाय आवर चीफ मिनिस्टर डिसायडेड दॅट आमी येता ते 3 वर्सांत 150 मेगावॉट वीज गोंयांत निर्मिती करतले. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की गोंय हाजे मुखार वीज निर्मिती केंद्र जातलें आनी गोंयांत स्वताची वीज गोंयांत तयार जातली. गौरांग प्रभू मळकर्णेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पत्रकार हो सर्वसामान्यांचो आवाज असता. ताका लागून पत्रकारां निडर आणि जबाबदार पद्धतीची पत्रकारिता करची अशें विधान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. ते राष्ट्रीय पत्रकार दिसाच्या कार्यावळीत मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. सरकार चुकता जाल्यार तांचेर पत्रकारांनी बरोवचेच, पूण कांय बिगर संस्कारी संस्था जर चुकता आसत जाल्यार तांचे विशीं लेगीत पत्रकारांनी बरोवप गरजेचें अशें मत तांणी ह्या वेळार व्यक्त केलें. पत्रकारिता दिसाच्या कार्यावळीत पत्रकारिता मळार बरी कामगिरी केल्ल्या पत्रकारांचो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी भोवमान जालो. गोमंतकाचे ज्येष्ठ पत्रकार विलास महाडिक आणि नरेंद्र तारी हांचो ह्या वेळार मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकी भोवमान जालो. फेक न्यूज खूप मोठ्या प्रमाणात ती व्हायरल जायत जर गेली जाल्यार तीच लोकांक खरी दिसतली. म्हणून म्हाका दिसता प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आणि खूप बऱ्या पद्धतीत अशा पद्धतीच्या आपल्या प्रेस मिडियाच्या माध्यमांतल्यान एक रिस्पॉन्सिबल प्रेस म्हणून ताजेर खंय तरी बरोवप उलोवप हें गरजेचें आसा. आवाज नासलेल्याचो आवाज जर कोण आसा जाल्यार तो जर्नलिस्ट आसा. जो कोण उलोवंक शकना, बरोवंक शकना, सांगूंक शकना तेजो जर सातत्यात आवाज म्हणून आनी हाज्याय पयलीं अशे विविध विशय तुमी मांडले आनी ताजी PIL ची दखल घेतल्या आसत किंवा कोर्टान दखल घेतल्या आसत आनी ते रिजॉल्वूय जाले आनी ऑफकोर्स ते आसपाची गरज आसा. गव्हर्मेंटाचेर कंट्रोल, हांव पॉलिटिशियनाचेर म्हणचो ना, गव्हर्मेंटाचेर कंट्रोल उरपा खातीर पत्रकार हे खरोखरूच एक बरो रोल हो आपलो रोल सदांच खूप बऱ्या पद्धतीत काम करता. बट त्याच बरोबर म्हाजें आनी एक म्हणणें आसा की NGOंचेरूय बी कंट्रोल करपाक पत्रकारितेन तितकेच वावरपाची गरज आसा. ज्या पद्दतीत गव्हर्मेंटाचेर कंट्रोल ऑफकोर्स इट इज देयर. हांवें जशें तुमी रायटली आनी बोल्डली बरयता, पॉलिटिशियनाचेर बरयतना कोण एकदां पळयना, गव्हर्मेंटाचेर बरयतना पळयना जाल्यार NGOचेरूय बरोवपाक जाय इन द इंट्रस्ट ऑफ स्टेट. म्हाजें सरळ म्हणणें आसा. जे स्टेटीच्या इंट्रस्टान जर आसत जाल्यार ते बरोवपाची गरज आसा. ना जाल्यार दोन्ही बाजू तरी बरोवपाची गरज आसा. अदरवायज दोन्ही बाजू लोकांकूय कळपाक जाय आनी ते कळपाची गरज आसा. सरकार चुकता जाल्यार बरयता, जाल्यार एखादो NGO चुकता जाल्यार ते बरोवपाची. आज बोरयेच्या पुलाक खर विरोध करीत लोटलेच्या थळाव्या शेतकऱ्यांनी आमदार आलेक्स सिक्वेराची भेट घेतली. आपूण शेतकऱ्यां वांगडा आसा आनी ह्या संदर्भात भौशीक बांदकाम खात्याचे सल्लागारांबरोबर चर्चा करता अशें उतर आमदार आलेक्स सिक्वेरान थळाव्यांक दिला. बोरयेच्या पुलाक खर विरोध करीत लोटलेच्या थळाव्या शेतकऱ्यांनी आमदार आलेक्स सिक्वेराची भेट घेतली. आमच्या खाजण शेतां वयल्यान पूल जाल्लो आमकां अजिबात मान्य ना अशें ठाम मत तांच्यांनी आमदारा कडेन मांडलें.
पिढ्यान पिढ्या चलत आयिल्ले खाजनांतले एक्कान एक शेत आमी आजुनूय रोयतात. हे खाजन म्हळ्यार आमची उपजिविका आनी आमकां ती कशीच वगडोवपाची ना अशें शेतकऱ्यांचे ठाम म्हणणें. We know our cousin. आमचे ग्रेट ग्रँडफादर करताले. आतां आय एम 66 years old. आय एम द चेअरमॅन. आनी आमी एक एक शेत आमचें रोयता. हांवें एफिडेवीट घेतल्या सगळ्यां कडेन शेत पाड दवरपाचें न्हय म्हणून. आमी वर्साक 2 फावटी इन्स्पेक्शन करता. रोयला वो ना ते मनशाक मदें हाडटा. कसली डिफिकल्टी आसा तुका. तो आमचें एक्टीव खाजन. आमी खाण पासून पडोवंक दिना, ब्रीज पासून पडोवंक दिना. आमी करता काम. प्रिस्टायन मॅनेज करता. म्हज्या फिल्डाक हांवें 1.5 टन पेडी काडल्या, ऑर्गॅनिक पेडी. 100 tons ऑफ पेडी वी टेक आउट एवरी इयर. ती खाजन आमची लायफ लायन. ग्रेनरी ऑफ लोथुर्ली ती कशीच आमी सॅक्रिफायस करपाक शकना. तूं आमकां ब्रीज दितलो व्हडले दितलो, आमच्या घरा कडेन आमकां जेवपाक ना. आमचो 90 years वर्साचो फार्मर पळय, चलोंक जायना तेचे कडेन. हांव हाडिनासलो तेका. तो म्हणल्यार ना हांव येताच. न्हीद पडना आमच्या लोटलेच्या लोकांक. हें अलायनमेंट आमचेर घातलां न्हू. इट इज एनफोर्स्ड ऑन अस. शेतकऱ्यांचो पुलाक विरोध ना, मात तांकां तांच्या खाजण शेतांचेर हाचो परिणाम जाल्लो नाका अशें आमदार उलयलो. ह्या विशीं शेतकऱ्यांक घेवन सरकारा कडेन चर्चा करतलो अशें आलेक्स म्हणटा. तेंगे मेन इश्यू म्हणल्यार अलायनमेंट ऑफ द न्यू बोरिंग ब्रिज. सगळे मानून घेताय की आमकां नवो पूल जाय, नवो पुलाची गरज आसा. आतां इश्यू कितें अलायनमेंट प्रपोज केले ते भाशेन तुमगे शेत पळयताय. ते शेत सांबाळची म्हणून ते आयकाय. अदर दे हॅव नो ऑब्जेक्शन फॉर द ब्रिज. ओनली इश्यू इज वेदर वी कॅन रिअलाइन द अलाइनमेंट ऑफ द अप्रोच रोड. That is their main issue. Insurance कित दिला? I have given them no assurance. I have told them that many an issue can be resolved sitting across the table. From what I am told, the consultant has given 7 proposals, different proposals to the government of Goa. I have not seen any proposal, and I am sure 99% of them also have seen no proposal at all. It is just that fear has been put in their mind that your fields are going, and that is why they are agitated. So I have suggested to them that we have a meeting with the Principal Chief Engineer PW. I have phoned him. He is out of Goa. I'm not sure if he's on leave or whether he has gone on official work, but he returns to Goa on Monday. Monday I told him that he should confirm when we can have an appointment. I have suggested Thursday, because he said the consultant should be present. So when the consultant comes, he will fix the appointment. Because I don't know whether the consultant is from Goa or outside Goa again. So he'll fix the appointment. And I have suggested a delegation of 5 people along with me. गौरांग प्रभू मळकर्णेकार सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. देऊळवाडो पालयेच्या श्री वेताळ देवळाच्या फाटल्या वटेन आशिल्ल्या मैदानाचेर पायप उबे करतना विजेचो शॉक लागून व्हॉलीबॉल खेळगडो गणेश लक्ष्मण तिळवे ह्या तरणाट्याक दुर्दैवी मरण आयलें. देऊळवाडो पाली वाठारांतल्या वेताळ देवळाच्या फाटल्यान कांय भुरग्यां वांगडा गणेश व्हॉलीबॉल खेळटालो. बॉल परतून देवळाच्या फाटल्या वाटेन वता हे खातीर फाटले जाळे मारपाचो तांणी विचार केलो. ते खातीर लोखणाचे पायप उबे करतना पायपाचो स्पर्श विद्युत सरेक जालो. ताच्या पांयात जोटे बूट नाशिल्ले आनी ताका विजेचो नेट्टान धपको बसलो आनी ताका सुवातेरूच मरण आयलें. तशेंच ताच्या दोगा वांगड्याक कांय प्रमाणात विजेचो शॉक लागिल्ल्यान हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. पाली हांगासरल्या गणेश लक्ष्मण तिळवे 18 वर्साच्या भुरग्याक व्हॉलीबॉला खातीर पोल उबो करत आसतना ताका शॉक येवन मरण आयलें. ही घटना पालया हांगासर 15 रोजी दनपारा 12:30च्या दरम्यान घडली. ज्या वाठारांत हे भुरगे 2-4 भुरगे व्हॉलीबॉल खेळपा खातीर पोल उबारताले आनी त्या पोल उबारतना त्याचे वयले सायडीन वीज वायरी वयताले आनी त्या वायरींक स्पर्श जावन
शॉक येवन हो भुरगो मृत्युमुखी पडला आणि तिळवे कुटुंबाचेर एक संकट आयला। तेच भशेन जायत्या वाठारांत काही भागात जर एक नजर मारल्या अशें दिसून येता कांय जाण भुरगे हौशी खेळपा खातीर मागीर रातचे आसूं व्हॉलीबॉल आसूं किंवा फ्लोट लायट अशा पद्दतीचे खेळ खेळतना थेट खांब्यायल्यान किंवा थेट वीज खात्याक कळीत न करता लायट कनेक्शन घेवनय खेळतात अशी चित्र दिसता। हाचेर वीज खात्यान लक्ष दिवपाची गरज आसा। अशे घडणुका परत परत घडचे न्हू तेचे खातीर सरकारान उपाय येवजण करची गरज आसा। ज्या पद्दतीन 18 वर्साचो तिळवे हो भुरगो आणि ताचे मरण आयला आणि ज्या पद्दतीन संकट तिळवे कुटुंबाचेर आयला अशी पुनरावृत्ती परत जावची ना तेचे खातीर थळावे पंचायती वीज खाते आणि सरकारान उपाय येवजण करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर। बेतोडा निरंकाल पंचायतीचे सरपंच म्हणून मधु विष्णू खांडेपारकार हांची बिनविरोध वेंचणूक जाली। उमेश गावडे हांणी राजीनामो दिल्ल्यान सरपंच पद रिते आशिल्ले म्हणून मधु विष्णू खांडेपारकार हांची निवड जाली। ह्या वेळार हेर पंच वांगडी हजर आशिल्ले। हेचे पयलीं 2012 हांव सरपंच आशिल्लो, तसोच म्हाका बिनविरोध निवडून दिल्लो आनी आजूय बीन 11 तेन्ना 9 मेंबर आयिल्ले, आतां 11 मेंबर आसा। तरी 11 मेंबरांनी म्हाका अनुपोदन मेळ्ळा म्हणजे हांव विश्वासाक पात्र ठरपाचें सगळ्यांक एकसाथ घेवन हांव बरें काम करतलो। आनी चडांत चड आमचे एक सरपंच आशिल्ले उमेश गावडे रिजायन जावन तो वेकंट करून म्हाका हांगसर सरपंच जावपाक एक वाट मेळ्ळी, तेजे बद्दल चडांत चड धन्यवाद। आनी जे पंचांनी म्हाका सपोर्ट केला तेंच्या मनासून हांव तेंचे आभार मानता। आनी म्हाका हें काम करतना पंचायती काम करतना सगळ्या पंचांची सहकार्याची गरज आसा आनी तशीच फक्त पंचायत न्ही तर सगळ्या वाठाराचे जे लोक आहा त्या लोकां कडल्यान चड म्हाका अपेक्षा पाठिंब्याची, कित्याक तर हे सेल्फ हेल्प ग्रूप म्हण क्लब म्हण ह्या माध्यमांतल्यान आमकां चडांत चड उदरगत करपाक जाय। बेतोडा पंचायत क्षेत्रांत आसा जे जाग्यार आज सरपंच पदाचे निवडणूक आशिल्ली। गेल्या म्हयन्याक जो उमेश पांडुरंग गावडे आशिल्लो सरपंच तेणी रिजायन जाल्लो, करारानुसार रिजायन जाल्लो आनी आज मधु विष्णू खांडेपारकार ह्याची सरपंच म्हणून निवड जाल्ली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर बेतोडीच्यान एकनाथ खेडेकर। हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन। मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।